भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची रुटीन मिटींग जी जाता 3 मिटींग आशिल्ली पार्टी अध्यक्ष आणि हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा सरकारी कार्यक्रम करता वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबराचीच वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला 7 नोव्हेंबराचीच पुराय गोंयभर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतले शाळांनी तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा दॅट इज वन बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जाताले ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सीव रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर कारण इट इज अ बीग एक्सरसाइज 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बीग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस सो दॅट ताजेर सगळी चर्चा कशें जातले ताजेर सुरू जाले जिल्हा पंचायत इलेक्शन ताजेर जाल्ला 13 तारखेर इलेक्शन लागला सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचे अनावरण त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हाच्या कोर मिटिंगेंत जालें पोंडा बायपोलाचेर कितें जालां डिस्कशन सेम त्या एक्सिडेंटाचेर कितें सांगूंक शकता काय जाला पळय तो